क्रिस्तथई भोवमोगाच्या भावा आनी भयणी, आमी हर एका सोनवारा पवित्र सभेच्या संतांची या सांतिणीची चरित्र्या आनी तशेंच तांचें आध्यात्मीकपण ह्या विशीं समजोवन आसा। गेल्या 2 हप्त्यांत आमी आविलाची सांत तेरेस हिची जीवन चरित्र्या आनी तिचें आध्यात्मीकपण ह्या विशीं आमी समजूंक आरंभ केला। गेल्या हप्त्यांत आमी पळयल्लें आविलाची सांत तेरेजान कशें सांत जुजेचें नवें कॉवेंत आरंभ केलें। कित्याक ताणें आरंभ केलें? कित्याक म्हळ्यार तिणें सुदारण हाडूंक पळयलें। कार्मेलिता मदलें सदिळायेची नवी रूल आयिल्ली, देखून आदल्या कठिणायेच्या रुलीक तांकां फाटीं व्हरच्याक आनी सर कार्मेलितांनी आपलें जीवन ध्यान वरेसाबांत मिशनरी वावरांत तांणी सारच्याक हें तिचें येवजण जावन आशिल्लें। 1560 इस्वेंत ऑगस्टाच्या 20 आनी 4 तारखेर सांत जुजेचें कॉवेंत गर्दनाच्या गोठ्यांतलें दुर्बोळें तें जावन आशिल्लें तें तांणी आरंभ केलें। सकाळींच सांत तेरेज आनी हेर सिस्टरां थंय गेलीं। सकाळींची घंट ताणें मारली। फादर गस्पार डाजान मी सांगलें आनी तेरेजदा अहमदा हिणें तें कॉवेंत बांदूंक तिणें कुमो केल्ली। तिणें आनी हेरांक सोगा नव्या उमेदवारींक ताणें हॅबीट दिलो। तो विशेष दुर्बोळ्या आनी कर्कस लुकटाचो तो पळयल्ल्यांक पुर्विल्ल्या तपस्वीचो उडास हाडटलो। भोंवतणीचो लोक हें नवें कॉवेंत आरंभ केल्ल्या तक्षणा उलोवंक लागलो। विचित्र कॉवेंत, तीं पागोरा भितरच जियेतात खंय, जिंजवार करतात खंय, मांस खायनात खंय, आंगार प्राजिताचें डिसिप्लीन ते मारतात खंय, तुजे खातीर आनी म्हजे खातीर ते मागतात खंय। कसलें भाग आमचे मदें असलीं भाग्यवंत मनशां आसचें। पूण आनी एका कुशीन थोडो लोक उपराटलो। कशें इन्कारनेशन कॉवेंताक 180 सिस्टरांक आमी पोशी जाय, हांकांय आमी पोसूंक आतां नव्यान तरान हांकां पोसूंक की कायदो आमकां बांदतलो म्हणून सबार लोक भियेलो। म्युनिसिपालिटीचे उठले, तेय ह्या कॉवेंताचें आमचें परमिशन नासतना तांणी आरंभ केलें म्हणाले। आनी इन्कारनेशन कॉन्वेंटाची सैती ती उठली। सबार सिस्टरां ती ह्या विरोध आशिल्लीं। कित्याक म्हळ्यार ह्या कॉवेंतांत, ह्या सुदारण हाडल्या कॉवेंतांत प्राजीत आसा, मागणें ध्यान वरेसांव आसा आनी कठीण जिंजवराची जिणी तांची। जर तर भायलो लोक आमची जिणी आनी तांची जिणी ते पळयती जाल्यार आमकां बोट दाखयतले तुमी तांचे बरी जियेनात म्हणून। देखून तीं सिस्टरां भियेलीं आनी हें सुदारण सांत तेरेजान त्या कॉवेंतांत हाडिल्लें। आमकांय फाल्यां खंडी जावन आमच्या माथ्यार येतलें आनी आमी ती सुदारणाची जिणी जियोंक आमकां ते बांदतले म्हणून तीं भियेलीं। देखून तांचे तावणी मस्तू विरोधपण लाभलें। पूण जेजू तिचे सांगात आशिल्लो, ताणें जेजून तिचे कडेन संभाशण करन म्हळें, उडास कर तेरेजा, तूं म्हजें आनी हांव तुजो। पूण इतल्यार हें विरोधपण संपूंक ना। इन्कारनेशन कॉन्वेंटाची सुपिरियर ती म्हणाली की तेरेस, तूं ह्या कॉवेंतांतली तुका तें सोडून सांत जुजेचें कॉवेंत आरंभ करूंक कोणेय परमिशन दिवंक ना। देखून तूं कॉवेंताक फाटीं ये। आनी आज्ञाकाल तिणें सांगलें। तेरेजाक आतां कितें करचें म्हणून समजोंक ना। कित्याक म्हळ्यार ती फाटीं गेल्यार खंडी जावन हर एका कॉवेंतांत एक जैल म्हूण आशिल्लें, ते जैलान घालतले आनी म्हाका फाटीं वचूंक सोडचे नात आनी म्हजें सगळें सुदारण नपयस जातलें म्हणून ती भियेली।
जाल्यार देवाच्या त्या आज्ञाक सुपिरियर मुखार मेळ्ळ्या त्या आदेशाक ती खाल जाली आनी तिणें उर्सुला दे लोस सांतोस म्हणल्यार सिस्ट्रीक त्या सांजुयेच्या कॉव्हेंतांत वडील करून ती फाटी गेली. इन्कार्नेशन कॉन्व्हेंटाक ती फाटी गेली आनी थंयच्या सुपिरियराक डॉन मारिया इन्कार्नेशन कॉव्हेंताची वडील तिका आपणाकच तिणें समर्पिलें आनी विनीतपणान तिका तिणें विवरसिलें कित्याक हांवें सांजुजेचें कॉव्हेंत आरंभ केलें. पयलें ती म्हणाली देवान म्हाका प्रेरण दिल्लें. दुसरें म्हज्या कॉन्फेसरान म्हाका मुखार वचूंक सांगिल्लें. तिसरें हें सगळें जेजुइताच्या रॅक्टराक हांवें कळयलां. चवथें फादर बाल्ताजार आल्वारीस हाणें म्हाका कुमो केल्ली. पांचवें म्हज्या आमी रोमाक आमी बरयलां आनी रोमातावन आमकां परवणगी मेळ्ळ्या की हें कॉव्हेंत तुमी बिस्पाच्या अदिनाकाल आरंभ करी जाय म्हणून आमकां रोमातांनी परमिशन मेळ्ळां. हें आयकून डॉना मारिया इन्कार्नेशन सुपिरियर समजाली आनी ती म्हणाली की आतां तेरेस तूं ह्या तुज्या कुडांतच राव, उपरांत आमी पळोवया. त्या उपरांत कंप्लेन कार्मेलितांच्या प्रुन्शला गेलें. ताणें एक सभा आपयली. तातूंत पाद्री माद्री आनी पुरो आसलीं. तांच्या मुखार तेरेजाची झडती जाली आनी तेरेजान विनीतपणान सगळें त्या सभे मुखार कळयलें. सकडांगी समजलें आनी तेरेज खंयच्याय कायद्या विरोध वचोंक ना म्हणून तिचेर खंयचोय बदलाम तांणी घालूंक ना. जाल्यार फाटी वचोंक तिका आतां तांणी सोडूंक ना. तिच्या बदलाक प्रुन्शल बाप तिका एकसुरें मेळ्ळ्या वेळार तो म्हणालो तेरेस तुवें केल्लें सारकें. हें सगळें विरोधपण शांत जावं दी आनी त्या उपरांत तुज्या कॉव्हेंताक तुका आमी फाटी धाडटले हांव. अशें अजापानी म्हणले बरी सांत जुजेचें कॉव्हेंत आरंभ जालें आनी त्या उपरांत थोड्या तेंपा उपरांत सांत तेरेस थंय फाटी गेली. सगळें विरोधपण शांत जालें आनी आतां सुदारणाचें तें नवें जिवीत ह्या कॉव्हेंतांत सक्कड माद्री जियोंक लागली. तें जिवन जावन आशिल्लें कार्मेल दोंगराचें. कार्मेल दोंगूर आमी कशें कश्टांनी सोडोवन देवा लागीं एकवट जाता, संवसारांतावन आमी मेकळें जाता आनी तशेंच तांचें जिवन संवसारपणांतावन मेकळें जावन देवाक चड आनी चड लागीं जावचें आनी आपली जिणी लिणतुवायेन आनी मेकळेपणान तांणी जियोंक तांणी धरलें. आनी ह्या वेळा सांत तेरेजान हाडिल्लें सुदारण माद्रीन मात्र न्ही बगार हें सुदारण पाद्र्यापांकी दादल्यांकी लागू करी जाय म्हणून देवान तिका प्रेरण दिलें. इतलें मात्र न्ही कार्मेलितांच्या सुपिरियरान श्रेश्ठ वडिलान 1567 तिका हेर स्त्रियांची कॉव्हेंतां उगडूंक तिका परवानगी दिली. अशें मेदिना देल कांपो, वाल्लादोलीद, सालामांका हरये कडेन तिची कॉव्हेंतां आरंभ जालीं. इतलें मात्र न्ही त्याच वडिलान तिका 2 पाद्र्यापांची सुदारणाची कॉव्हेंतां आरंभ करूंक परवानगी दिली. अशें थोड्याच वर्सांनी 20 आनी 2 दादल्यांची कॉव्हेंतां, 300 पाद्र्याप, 200 सिस्टरां अशें 17 वर्सांनी इतलीं कॉव्हेंतां आरंभ जालीं. ह्या दादल्यांचो प्रेरक जावन आसा, ह्या सुदारक जावन आसा सांत तेरेजाच्या निर्देशनाखाल कुर्सासो सांत जुवांव. ह्या विशयांत आमी पळयतले हांव. अशें सांत तेरेजाक वर्तें धैर्य लाभलें. सांत तेरेजाची जिणी आतां तिणें मागण्यांत, ध्यानांत, वरेसावांत करसूंक तिणें आरंभ केलें. इतलें मात्र न्ही अपोस्तोलीक विजिटरान तिका इन्कार्नेशन कॉन्व्हेंताची सुपिरियर जावन थोड्या वर्सांनी नेमलें. आतां तिका कठीण अनुभव जालो. म्हळ्यार थंय तावनूच ती आयल्या.
त्या सिस्टरांनीच ह्या सुदारणाच्या कोवेंताक विरोध पण दाखयल्ले. ती भियेल्ली की तेरेस खंडी जावन फाटी येतली आनी आमचे थंय सुदारण हाडटली. आतां तांणी सांगले बरेच हें आतां जावचार आसा. हें आयकून तिका हो सुपिरियर असो हुद्दो नाका आसुल्लो. तिणें नाखुशी दाखयली. पूण प्रुन्शल बापानी आनी अपोस्टोलीक विजिटरान तिका थंय सुपिरियर जावन नमियरलें देखून तिका तिणें वचपा जाय पडलें. अशें ती प्रुन्शला संग येता आसतना तिका थंय स्वागत मेळोंक ना. सर माद्रीनी तिका धिक्कार केलें म्हणून आमी म्हणयेत. निमाणें ती कोवेंता भितर रिगली. दुसऱ्या दिसा सक्कडी सांगता मेळिल्ल्या वेळार ती उठली आनी ती आपल्या रुमा गेली आनी थंय जावन एक औंकार सायबिणीची इमाज हाडून तिणें ह्या सुपिरियराच्या चेराचेर दवरली आनी ती म्हणाली, म्हज्या मोगाच्या सिस्टरानो, हांव तुमचे वयर कसलेंय व्हडलें सुदारण हाडूंक येवंक ना. बगार आमी करचें सगळें देवाचें काम, देवाच्या कुशे प्रमाणें आमी चलचें. आनी ह्या कोवेंताची वडील हांव न्हय, बगार मुरी माय जावन आसा ह्या कोवेंताची वडील. देखून मुरी माये थंय तुमी म्हाका स्विकार करया. आमी सक्कड सांगता मेळोन देवाची खुशी करूंक पळोवया. अशें तांकां तांणी कन्विन्स करून अशें सुदारणाचें काम थंय त्या कोवेंतांत तिणें आरंभ केलें. मोगाच्यानो, अशें सांत तेरेजाचें जिवन आमी पळयता. एक ध्यानाचें, वरेसवाचें आनी मागण्याचें जिवन जावंक पावलें. निमाणें तिणें सगळे बूक बरयल्या उपरांत 1580 आनी 80 इस्वेंत जुनाच्या 20 आनी 2 तारीखेर तिणें केल्लें सुदारण सारकें म्हणून पापसाहेबातावन एक डिक्री आयली. आनी ह्या उपरांत ह्या सुदारण जाल्ल्या पाद्रींक आनी माद्रींक कोश्टूचें, तांकां जैलांत घालचें, उपाशी घालचें, कोड्यांनी मारचें, हें सगळें आखेर जालें. आनी एक नवी वोर्द म्हणले बरी पवित्र सभेन बांदून घेतली. तेरेज आतां म्हातारी जाल्ली, ती अस्खत जाल्ली, जिवान तिके मोटी जाल्ली, उलोवणें सुडाल नातिल्लें, तिचो दावो हात कांय उपयोगाक पडनातिल्लो आनी दांत थोडे किडींनी गेल्ले. बेत तेंकून ती चलतली जाल्यार ती तकलेन ती चुरूक आसली. मोगाच्यानो, अशें ती आपली निमाणी वर्सां जिवन आसतना निमाणें आल्बा दे तोर्मेस म्हणल्या एका टावनाक तिका वचा जाय पडलें. आंतोनियो तेन्नाच्या प्रोन्शलान, असिस्टंट प्रोन्शलान तिका निर्देशन दिलें की तांची राणी प्रसूतपणाक राखण आसा, देखून तुजे सांगात ती आशेता, देखून तूं आतांच आल्बा दे तोर्मेस थंय वच. ही जिवांत बरी नातिल्ली जाल्यार देवाची इच्छा म्हणून ती बाई सरली. कश्टांचे पयन 200 किलोमिटरा वयर पयन आनी ती येता आसतना वाटेर खाण नातिल्लें आनी तशेंच तांचे तो हावय बरो नातिल्लो, कठीण धग आशिल्ली. आनी ह्या कश्टांच्या त्या पयना धर्मान ती थंय पावतना संपूर्ण ती नित्राण जाली आनी ती बेड्डारच वचून पडली म्हणून आमी म्हणयेत. निमाणें तिणें आपले साक्रामेंत घेतले आनी 1580 आनी 2 इस्वेंत ऑक्टोबराच्या 4 तारीखेर सिस्टर आण्णाच्या हातांत तिणें प्राण केलो. सांत तेरेस मरून 40 वर्सांनी तिची बरपां सगळ्या युरोपांत, अमेरिकांत आनी एशियांत विस्तारली. तिची बरपां इतली प्रख्यात जाली की सबार देवशास्त्री, आत्मीक डिरेक्टोरी सयत तिची बरपां उस्तून देवा कडेन एकवट म्हळ्यार कितें, कसो आमी तो जोडचो आनी देवा कडेन एकवट जोडला म्हणून भायल्यान आमकां कळचें कशें
हे सर्व सवालांक जापी तिच्या बरपांनी ते सोदूंक लागले. सबार जण तिच्या सांत सयती तिच्या बरपातावन प्रेरीत जाल्ले. प्रत्येक जावन खुर्सासो सांजो हांव आपली स्पिरिच्युअल कॅन्टिकल आत्मीक खंतीक बरयत आसतना त्या तिच्या बरपांनी तो प्रेरण उस्तूंक लागलो. 17व्या शतमानांत सान फ्रांसीस सेल्सान तिची जाणवाय नावाडली. 18व्या शेंकड्यांत सांत आल्फोन्सूस मारिया लिगोरीन तिची जाणवाय सोदली आनी तो तिचो शिश्य जालो आनी तिच्या बरपातावन तो मस्तू प्रेरीत जालो. ताच्या उपरांत पवित्र सभेच्या विद्वांसांनी सयती तिची आत्मीक ज्ञान तांणी आपणायलां. तिचे बरपां एक जर म्हणल्या भाशेन आत्मीक जिवनाक एक जर म्हणल्या भाशेन साबारांनी वाचूंक सुरू केलां. पियूस 10व्यान तिची बरपां सान ग्रेगोर वर्त्याच्या या सान जुआंव क्रिसोस्तमाच्या या सान एन्सलमाच्या बरपांक सरी केल्यांत. 1617 वर्सा स्पेनाच्या पार्लिमेंटान तिका तांच्या राष्ट्राची पात्रोण म्हणून विंचून काडल्या. मोगाचेनो आविलाची सान तेरेस आजुनी सगळ्या संवसारांत आपल्या आत्मीक बरपांक प्रख्यात जाल्या. आमच्या क्रिस्तवा मध्ये मात्र न्ही बगार हिंदुआ मदें हांवें थोडे पटी रामकृष्ण मिशन तांच्या आश्रमाची भेट केल्ली आसा. तांच्या स्वामीजी कडेन उलयत आसतना ते म्हणटात आमी आमच्या नवी शेटींत क्रिस्तांव धर्माचे 3 या 4 बूक वाचता. एक इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट क्रिस्ताचो पाटलाव आनी तशेंच आमी थॉमस मर्टन ताचे बूक आविलाची सान तेरेसा आनी खुर्साचो सान जुआंव हांचे बूकय आमी वाचता म्हणून ते म्हणाले. जर तर आमचे हिंदू भाव रामकृष्ण आश्रमाचे ते स्वामी हे बूक वाचतात आनी ताचे तो प्रेरीत जातात तर आविलाच्या सान तेरेसाची ती आत्मीक जाणवाय आमी निजायकी वाखाणूंक फावो. मोगाचेनो आमी ही आत्मीक जाणवाय सान तेरेसा तावन आपणाय जाय. आमी हरी एकलो सान तेरेसा बरी मुनीस जावन आसा. मुनीस जावन आमचे थंय आमचे मनशा सैम आसा. सान तेरेजी आपल्या जिवनांत निजायन कठीण झूज ती झुजली. तिचे मनशा सैम एक कडेन दैवीक सैम आनी एक कडेन संवसाराची वण्णी एक कडेन दैवीक वण्णी आनी एक कडेन आनी ह्या झुजांत ती जैतेवन जावन देवाक चड आनी चड ती लागीं जाली. ती ध्यानांत वरेसांवांत आसतना सबार दिसोवण्यो तिणें पळयल्यो आनी असो अर्थ ती धर्मशास्त्री जावनातल्यान तिका कळोवंक ना. सबार आनी ही देंवसराची चिन्नां म्हणून तिका सांगलें. पूण थोड्या कॉन्फेसरांनी ती हें प्रेरण देवातावन तुका लाभलां मुंदरसी म्हणून तिका तांणी सांगलें. आनी ह्या धैर्यार ती मुखार गेली आनी दैवीक एकवट तिणें जोडलो. दैवीक एकवट म्हळ्यार देवातय आमी एक जावचें. कशें सान तेरेस आविलाची सान तेरेस म्हणटा कशें एक न्हंय वचून दर्याक शेरवता आनी न्हंयचें उदक दर्याक शेरवता आसतना त्या उपरांत न्हंयचें उदक आनी दर्याचें उदक आमी विंगड करूंक जायना. तशेंच आमच्या जिवनांत आमी देवातय एक जाता. कशें पावस मळबातावन दर्यान पडटा आसतना तो दर्या त्या उदकांतय एक जाता. त्या उपरांत आमी पावसाचें उदक आनी दर्याचें उदक विंगड करूंक शकना. तशेंच आमी त्या दैवीक एकवटांत देवा लागीं एक जाता आसतना आमी देवातय संपूर्ण तरान बदलता. देवाची खुशी आनी आमची खुशी एक जाता. कशें जेजून म्हणलें तुज्या खुशे प्रमाणे म्हजे थंय जावं. म्हजें खाण जावन आसा बापा तुजी खुशी करचें.
तुज्या हातान म्हजो आत्मो उपशिता. मुरयेनी म्हणलें, हांव जावन आसा देवाची चरण दासी, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. तर देवाची कुशी आनी मनशाची कुशी एक जावचें जावन आसाच ह्या एकवटाचो गुर्तू, बायलो गुर्तू. कित्याक म्हळ्यार मनशाची कुशी केदाळाय संवसारांत ओडटा. केन्ना मनशान ह्या संवसारांत मेकळें जावन आपणाची कुशी करिनासतना बगार आपणाकच देवाच्या कुशेक समर्पण दिल्यार तेन्ना ताची कुशी देवाच्या कुशेंत रुपांतर जाता आनी ताची कुशी देवाच्या कुशेंत एकवटीत जाता. आनी हेंच जावन आसा दैवीक एकवटपण. आनी ह्या एकवटांत खाली आत्मो मात एकवट ना, बगार आमचें ज्ञान, आमचें गिन्यान, आमची इच्छा शक्ती, आमचें संपूर्ण आमी देवा थंय एक जाता अशें निमाणें आमी सांत पावलान सांगल्या बरगे आमी म्हणूंक शकता. हियर आफ्टर नॉट आय बट क्रायस्ट हू लिव्स इन मी. हाच्या उपरांत हांव न्हय, बगार जेजूस म्हजे थंय जियेता. तर जेजू थंयच आमी जियोवचें, जेजू थंयच आमी रुपांतर जावचें, जेजूच्या सारक्याचें आमी जावचें जावन आसा हो दैवीक एकवट. तर ह्या एकवटाक आमी सदांच प्रयत्न करया. जावं दी सांत तेरेज आमचें आदर्श. Jesu balka naman tuka, Jesu balka vandan tuka, besawam chergal volay kurpeza, venge tuja sada samal dovo, besawam chergal volay kurpeza, venge tuja sada samal dovo. Jesu barka naman tuka, Jesu barka vandan tuka, besawam chergal walay kurpeza, vengin tuja sada samandava, besawam chergal walay kurpeza.